गांव जाल्यार जाणटो खरें म्हळ्यार एक्चुली म्हजें नाटक हांवें सुरू केल्लें तें आमचे गांव पयलीं जाणटे जावपाक लागले, कारण गांवांतले तरणाटेच वचपाक लागल्यात आनी ते आपल्या सुखसोयी खातीर शारांनी वचून सेटल जावपाक लागल्यात. पूण म्हाका अशें दिसलें की गांवांत पयलीं जाणटेलो, पयलीं आमचो पुर्वज कित्याक आयिल्लो काय. सो ह्या सोदान वतना तो आयिल्लो तो उदकाच्या सोदान. आनी आयज म्हादयचो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमकां कितलेशे जाणांक म्हादय बद्दल पडिल्लेच ना. पडिल्लें ना म्हणच्या परस आमकां म्हादयचें इम्पॉर्टन्स खबर ना. तें इम्पॉर्टन्स लोकां मेरेन, तरणाट्या मेरेन खास करून पटोवन दिवपाचो म्हजो एक ल्हानसो प्रयत्न आशिल्लो गांव जाला जाणटो ह्या नाटकांतल्यान. आनी म्हाका दिसता की खुबशे यंगस्टर्स येवन हें सांगतात की म्हाका म्हादय कितें म्हणून खबर नाशिल्ली, पूण आयज नाटक पळयल्या उपरांत दिसता की आमी हाच्या बद्दल जागृत जावपाक जाय, आमी आवाज उठोवपाक जाय म्हणून. आनी जी एक पॉझिटिव्ह सायन कशी म्हाका दिसता. कित्याक हेच्या पयलीं ते कोंकणी नाटक बघना तुमकां कशें दिसता कोंकणी नाटक पयले फावट भायर वता आनी गांव जाला जाणटो, जरी ताका गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाक मान मेळटा आसलो तरी हांव म्हणटा हो मान कोंकणी नाटकाचो आसा. आनी हो पुराय गोंयकारांचो मान आसा आनी तो आमी गोंयकारांच्या पांयाचेर रोखता, कारण तांणीच आमकां आशिर्वाद दिले आनी तांच्याच मोगा खातीर जे आमचे क्रिश्चन तियात्रिस्ट भाव जावं किंवा जे क्रिश्चन ऑडियन्स आसा किंवा हिंदू ऑडियन्स आसा, ह्या सगळ्यांच्या मोगा खातीरूच आयज आमी लंडनाक पावता आनी पयले फावट आमी भायर वतात. नमस्कार. आमची गांव जाला जाणटो ही सगळी टीम आसा. पयले फावट आमी लंडन टूर करता आनी हो लंडन टूर करपा फाटलें कारण इतलेंच की हें नाटक गोंयकारांनी आपलेशें मानून घेतलां. कारण हें नाटक गोंयच्या विशयाचें, मातयेचें नाटक, हें उदकाचें नाटक. ह्या नाटकाचे आमी पाय तियात्रीस हॉलांत 6th रिपीट शो आयचो हो. आनी आमकां पयले फावट तियात्राचो ऑडियन्स आनी नाटकाचो ऑडियन्स एकी कडेन बसून पळयता. आनी आमी खूब वर्सां चिंत्ताले की गोंयांत आमी नाटक पळयता ते फक्त हिंदू पळयताले, तियात्र पळयताले तो फक्त कॅथलीक ऑडियन्स पळयतालो. पूण आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो की ह्या दोनूय ऑडियन्साक एकी कडेन हाडपाचो आनी तो प्रयत्न आमचो ह्या नाटकान सक्सेसफूल जाला. एक्चुली आमचो फाटलें नाटक जें काणी नव्या युगाचें आशिल्लें तातूंत एकठे हाडलेलें आनी हें नाटक गोंयकारांक चड आवडलां, कारण हो ज्वलंत विशय आसा, रिसंट विशय आसा. म्हादय आमकां कितली म्हत्वाची, आमी हांसयता दाखयता आनी हे लोकांक मानवता म्हणून सगळ्या थिएटरांनी शो आमचे हावसफूल जाता. आनी पयले फावट आमची सगळी टीम लंडनाक आमी 16 तारखेक भायर सरता. 20, 21, 22, 23 आनी 24 अशे 5 दीस थंय 7 शो जावपाचे आसा, 7 शो. सो ताजे डिटेल्स आमी खंय खंय आसा ते सोशल मिडियाचेर घालतले. म्हणून सगळ्यांक विनंती करता, जे लोक आमचे भायर आसा, आमचे भाव लंडनाक आसा, हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, गोंयकार, जो गोंयकार आसा ताणें मुजरत येवन नाटक पळोवचें, कारण हें नाटक प्रत्येक गोंयकाराक आपलें कशें दिसता म्हणून ह्या नाटकाचे शोज हावसफूल जाता आनी लोक भरभरून आमकां रिस्पॉन्स दिता. UK रिसंटली हांवें गेल्लो, हांव वॉज अ चीफ गेस्ट इन मेनी ओकेजन्स आनी थिंगा ऑडियन्साकूय हांव एक उलो मागता, हे म्हादयक लागून तुमच्यांनी UK रावून जायतें काम करूं येता आनी आमचे UK जावं USA भायल्या गांवांनी गोंयकार थोडपण येतात. गोंयांत पळय निसोड्ड्यान येतात ते पळोवन तेंच्यांनी सोंसूंक जायना. सो एक आवाज दिता जावं UKचे भुरग्यांक ये आनी हे नाटक गांव जाला जाणटो चोय, कित्याक ह्या तियात्रांत, ह्या नाटकांत एक डिसंट कॉमेडी, अ व्हेरी कूल कॉमेडी, गुड एक्टिंग, 7 एक्टर घेवन 70 एक्टरांक हे काम केलां तियात्रांत. ऑफकोर्स I always consider natak also as a theatre only, so let us not get into that mixture. So ani ek party devar karo munda, I can see this mixed breed of Goa, all 11 talukas, down into the Krista Muslim. Very happy. I love you all. Thank you. तर हे नाटक न्ही, हे नाटक तुमचो विशय. आनी उषाबाईन म्हटला, एंड्री बाबान म्हटला तशेंच आमी पयले फावट म्हणजे 25 वर्सां जाली आमी नाटक करता, पूण केन्ना चिंतून नाशिल्लें तियात्र ऑडियन्स म्हणजे क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव आनी मुस्लीम भाव एकी कडेन नाटक पळयतले म्हणून तो सक्सेस जाला. आयज खरें म्हटल्यार गोंय नाटक करता, तियात्र करता आनी हो फक्त मोग तुमचो मोग असोच आसा न्ही. आमचो फुडलो शो 1 सप्टेंबर आयतार आसा, त्या दिसा ह्या थिएटरांत जावपाचो आसा. 16 तारखेक कला अकादमींत जावपाचो आसा, 17 तारखेक चिंचिनी आनी 18th ऑगस्ट आमचो रवींद्र भवन कुडचड्यान हांगासर जावपाचो आसा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. राजदीपाचे पूण ताणें हो एक जो इम्पॉर्टंट उदक हे सगळ्यांचे लायफान इम्पॉर्टंट, कित्याक आमची बॉडीच 72%
ऑफ आमची बॉडीज ऑफ वॉटर. सो आमी विसरूंक जायना की उदकाचें कितलें म्हत्व आसा. आनी आमकां गोंयकारांक उदक पावस चड पडटा, सगळें पावस पडटा म्हणून आमकां दिसता की उदक आमचे कडेन खूब आसा म्हणून. पूण आमचें जें पावसाचें उदक पडटा तें सगळें व्हांवून वता. पूण हांव मातशें नर्वस आसा. हो एक मातसो इम्पॉर्टंट टॉपीक जे आमकां दिसता की उदकाक आमी कोण व्हॅल्यू दिनात. पूण जेन्ना उदक ना जातलें तेन्ना आमकां कळटलें. आतां ते नॉर्थ गोवान तरी एटलिस्ट जावंक लागला तशें की लोकांक टँकरांनी उदक सोदचें पडटा. आनी जे टँकरांनी उदक येता तें कितलें प्युअर आसतलें तें खबर ना. पूण हांव म्हणना म्हादय ही म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका स्वता दिसता कित्याक हांव जाणा की समवेर इन 2000 हांवें हो प्रोजेक्ट म्हजे चलये बरोबर केलो. तेन्ना म्हाका इम्पॉर्टंट, तेन्ना मागीर म्हाका खबर नाशिल्लें गोंयांत कितें चलता तें. पूण जेन्ना एक भुरगे स्कुलान वता तेन्ना हे अवेरनस जे भुरग्यां पसून आवय बापायक मेळटा तें घेवन आमी फुडें वचूंक जाय.